A36 तुझें कुटुंब एकठांय जाता. A36 बापा आमचो तूं मोकोताय, आमची मोदें जेजूक दाताय. ओ मोगोल कुंदीन वास दाखोवन आपले जिवीत तुका भेटोवन तुझें कुटुंब एकठांय जाता. बाबात विश्वास मोगूत सारता. 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 देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा ह्या दिवं. मिसान वांटून घेवच्या तुमकां येवकार दिता. आयज आमी कनिदा हिचे पासून मागता आनी जुझे पेरेरा हाच्या आत्म्या पासून आमी मागता आनी फ्रांसीस मोरायस ह्या सगळ्यां पासून आमी ह्या मिसान मागया. देवान तांकां सुर्गीचें सूख भोगसणें आनी बरेपण फाव करच्याक आनी तुमकां जीं ताका म्हणून हितून आशेतात तांकांय देवान बरे भाशेन दवरची, राखची, सांबाळची आनी तांकां बुजवण दिवची म्हणून ह्या मिसान आमी तुमच्या सगळ्यां पासून मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भणी भावनो, आयज आमी पोरजे राजाच्या दिसाचे मिसूय संभ्रमता. आमच्या देशा पासूनय आमी मागता. तर आमी जाणो कशे भशेन आमचो देश काय बरो, पूण लोक येतात वेतात आनी आपणाक जाय पळय तशें कोत्ताय बी, समजतात तें बरें म्हणून. आमी सगळें हें देवाच्या ताब्यांत करया, हातांत घालया आनी आमच्या देशा पासून मागया. क्रिस्तांवांकूय खूब ह्या काळार पिडापीड मेळटा, दिलेलें आसा, तांचे पासून आमी मागया आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोर पडवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच हांव मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Page number A4, Moima Deva Kunsogi. Moima, 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 Moima Deva Kunsogi. Shanti, 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 Taja Hista so sorry. Sorvespora Deva Sorgincha Raya Sorpod Bedar Deva Ba
3 वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. मोहिमा 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 देवाकुंच सोर्गी. शांती 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 ताच्या इष्टा संसारी. सौम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सौम्या देवा देवाची शिली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत खोल. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा 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 देवाकुंच सोर्गी. शांती 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 ताच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेत येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच एकलोच तू परमेश्वर. मोहिमा 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 देवाकुंच सोर्गी. शांती 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 ताच्या इष्टा संसारी. मागुया. सर्वेस्परा स्वर्गा संवसाराच्या रचणारा आनी दोनया स्वतंत्रताय जोडलेल्या आमच्या देशाक पोरचे राज स्थापन करून या इद्या व्हरत्या राष्ट्राची जबाबदारी आम्हा समेस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिलें. खरें आनी शाश्वत व्हडतेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमचे चाकरेक लावंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान हेरांची सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. देवाचें उतर आमी चीत दिवन आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्यांक लागीं आनी जुदेवाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण तांच्या पुर्वजां कडेन ताच्या हाताक धरून तांकां इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केलो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून दोनी कोण ही हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. खोल ताचे भितर हांव म्हजी समूर्त रिगयतलो. तांच्या काळजांचेर
ती बरयतली तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशीं जाणटी. हें सांगता तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचें बोगसणें दिवंक वेता आनी तांच्या पातकांचो आनीक एक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सगळीं म्हणया. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शरणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्यांच्या फासांतलो आनी मोरनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकाट्यांनी तो तुका लिपयतलो. तांच्या पांका खाला तुका आसरो मेळटलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातच्या दास्तीचो वो दिसाचे सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसना. काळखांत फिरतल्या पिडेक वो दोनपाराच्या नास कोत्तल्या ओरिश्टांक तूं भिवचो नाय. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सर्वेस्पर म्हजें शेरण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव वर्त्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय, तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सोरशी पिडा पावची ना. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. स्वता परमणे आनी मोगान जिवंक जो आमच्या मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारके गे सोर सगळ्या वाटेनी आमी वाडत वेतल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलेलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेशीस जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें ताका म्हणलें, आमी आब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तुमी कशें म्हणटात तर? जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम,
गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूत तर सदांच घरांत आसा. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. एकलो इंग्लंडाक थान आफ्रिकेक गेलो आनी ताका तो डेजर्ट, सहारा डेजर्ट येणे सान तेणें वचूंक जाय आसलेलो. ताका तो अणभव जाय आसलेलो. ताणें खूब संशोधन केल्लें म्हणून तो थंयसर सगळ्या जाग्यार सोदतालो कोण म्हाका उंटाचेर ते सायडीन वतलो पळय तो. थंयसर खूब लोक अशे आसतालेत म्हणून तांकां तांतल्या एकल्याक ताणें निवडलो. तो बरो हुशार दिसतालो ताका आनी ताणें केलें तांचो प्रवास केलो त्या अरण्यात. ते गेले आनी पयले रातीक म्हणना हितून ताणें तुंबू बांदलो आनी उंटाक एक व्हडलें लोखणाचें हें घातलें भितर आनी ताका थंयसर बांदलो उंटाक. आनी मागीर रातभर ते म्हणना हितून आपलें जेवण करून न्हिदले. सकाळीं उठले, तें काडलें, ताका पोत्तून गेले. हे भाशेन दर रातीक ते कोत्ताले. ते सायडीन पावल्या उपरांत ताणें ताका म्हणलें देव बरें करूं तुका आनी गेलो तो. 20 वर्सां जालीं म्हणटच ताच्या मनांत अशें जालें म्हाका पोत्तून थंयसर वचोंक जाय. आनी त्याच दादल्याक तो सोदतालो. तो दादलो ताका बरोच वेळ जालो मेळ्ळो नासलेलो पूण शेकी मेळ्ळो. म्हातारो जाल्लो आनी म्हणूंक लागलो तुजे पासत हांव तो प्रवास पोत्तून कोत्ता. तेंच उंट आहा म्हजें आजून आसा. दोगूय जाण स्टार्ट केलें. पयले रातीक ताणें फकत अशें केलें आनी तो उंटाक तसोच ताणें धरून भितर आयलो. ह्या प्रवास्यान तें पयलें. तो म्हणूंक लागलो हें केहें कोत्ताय तूं. आदीं तूं तें लोखणाचें म्हणल्यार तूं हें घालतालोय आनी मागीर ताका बांदतालोय पूण आतां तूं बांदिनाय ताका. ना म्हणूंक लागलो ताका ती संय जाल्ली आसा. तें संयेर पडलेलें आसा. भयणीन आनी भावनो आमकांय खूब वस्तू संयेर पडलेल्यो आसा. कांय दिसती पडना पूण आमी तशींच संयेर पडलेलीं आसा आनी तें आमकां कंट्रोल कोत्ता. जावं आमची चाल कसली जावं ती केन्नाय आमी गाय सवता ती चालीर पडलेलें आहा. फोटी मारता चालीर पडलेलें, चोत्ता चालीर पडलेलें आसा. आनी कितल्योचश्यो वस्तू आसा ती तुमी जाणात तुमच्या जिवितान कितें कोत्ता पळय ते चालीर पडलेलें आसा. कितलोय प्रयत्न केलो तातूंतली भायर सरोंक जायना कित्याक तें सारकें आमकां ताचे गुलाम करून दवरलेलें आसा. आमकां भायर सरोंक जाय पूण जायना. आयज आमकां जेजू तशेंच म्हणटा पुतान तो तुमकां स्वतंत्र केलें जाल्यार तुमी स्वतंत्र जातल्यात. आतां ह्यो पळय वस्तू आसा त्यो मनाच्या पावंड्यार भावनाच्या पावंड्यार आसा. आमचे भितरूच आसात त्यो पूण जेजूय आमचे भितर आसा. तो आमकां खरेपणी स्वतंत्र करूंक शकता. ताच्यानूच आमकां तातूंतली हे घांटींतली ह्या फासांतली काडूंक शकता. तो सोंपें. फकत जें आमकां अशें बांदून दवरता तें सगळो गोद जेजूच्या नांवान भायर काडचें. सोंपें तें. जेजू जेजू म्हणून तें जितलें आमी ते भाशेन कोत्तेल्या ताचो पवित्र आत्मो आमकां दाखयतलो कशे भाशेन ह्यो गांठी आमचे मदें भितर आहात पळय त्यो. कसलो प्रोग्राम आहा पळय तो तें आमकां दिसना आतां पूण आमीच घडोवन हाडलेलें आसा. देंवचारान आमकां मदत केली. जेतलें आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना तें आमकां हे भाशेन करून तो घेता आनी हे भाशेन आपल्या ताब्यांत कोत्ता. मागीर सोडटा तो खुशाल आसा. तुमी कितलीं मिसां कोतात कितलीं मागणी करात तो जाणा तुमी म्हजी म्हणून अशें कोत्ता तो. तर हाका लागून जेन्ना आमी कासावीस जाता ह्या चिंतनाक भावनांक चालीक लागून तितलेय पाटी तुमी जेजूच्या नांवान तें दवरात आनी तो हळू हळू आमकां भितरल्यान नितोळ करून घेतलो.
एकाच फारार करूंक जाता, पूण खूब पाटी आमी कितें करता, सगळें ताका दिना, इल्लें दिता, म्हणजे तितलेंच मागीर तें नितळ जाता. सगळें तर आमी दीत जाल्यार तो आमकां पूर्णपणे नितळ करून तो आमचें जिवीत चलयतलो. कित्याक तो जाणो कशे भाशेन ताणें आपलें जिवीत जें आमचें सगळें आसा तें चलोवंक जाय पळय तें, नाजाल्यार आमी स्वतंत्र जायना. इजिप्ताच्या लोकांक देवान गुलामपणांत ती स्वतंत्र केल्ली. इजिप्तांत तांकां होराण्यांत हाडली आनी त्या होराण्यांत ती पुत्तून आपल्या आदले साली प्रमाणेच जिवंक लागली, दुसऱ्या देवांक भोजूंक लागली. दुसऱ्या देवांक कित्याक म्हणून भोजूंक जाय? हे दुसरे देव आहा पळय तांकां आमच्यान कंट्रोल करूंक जाता. तांकां आमी सांगता कितें कितें, देव खरो आमचें कितें जिवीत आसा पळय तें तो जाणा, कित्याक ताणेंच आमकां घडोवन हाडल्या. ताची येवजणे प्रमाणे आमी जावंक जाय. ना 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 आमकां दुसरें कितें करूंक जाय आमच्या जिविताचें. ताका लागून आमचें जिवीत आमी पाड घालता आनी मागीर देवाकूच शीण कोत्ता. मागीर आमी नको गोंदळान पडटात, आमी कितें चलता तें आमीच नको. ह्या कारणाक लागून सदांच जेजून आमकां सांगलां ते प्रमाणे स्वतंत्र तर आमकां जावंक जाय आनी खरें तर जिवीत आमकां जिवंक जाय तें फकत जेजू सोबें. कित्याक तोच आमकां बापायची ओळख दिता, दुसरें आनी कोण दिना. कित्याक आमकां ताणें कितें सांगलां, हांव वाट सोत आनी जिवीत, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तो आमकां सगळें बापाचें कळयता आनी ताणें आपल्या जिवितान संवसारांत बापाचे येवजणे प्रमाणे केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आमी जरी तर आमकां सगळें देवाची येवजणे प्रमाणे करूंक जाय, जेजूक चिटकोन रावया. तो आमचें सगळें जें करतलो तें बापा सगळें एकवटून करता. हें करच्याक सोंपें मागणें आमी पत्करया, केन्नाच विसरो नाकात. फकत 5 मिनट रातचे न्हिदच्या आदीं आनी 5 मिनट उठ्ठाना जेजूच्या एकवटांत रावात. कशीं सुस्कार येता तेन्ना आमी सुस्कारान बसता, पूण सुस्कार आमकां जिवीत दिता. जेजू म्हणटा जिवीत हांव, तर हें जिवीत जें आमचें सगळें आसा तें जेजूचें. पूण आमची चिंतनां भावनां आसात न्हय, ती जेजूची थोडी आसनात, तर ती आनी जेजूची सगळीं सुस्कारांत भायर सोडटना तें सगळें भायर काडया, ताचेर दवरया, स्वतंत्र जावया. पूण आमच्यान जायना तें, फकत ताच्यान आमकां करूंक जाता. जितली आमी ताका दिता तो आमकां स्वतंत्र करता. आनी पळयात जातलेंच, घडोवंकूच जाय. आनी मागीर सुस्कार परतून घेतना सगळें ताचें बरेंपण भरोन येता. आमी नितळ निर्मळ जाता आनी ताचे गोठायन बसता. सगळें आमचें भितरलें बदलतलें. आमच्यान बदलूंक जायना तें, तो बदलता. आनी हो अणभव दुसऱ्यांक मागीर घडटा. ताका लागून आमी आमचे पासत जिवंक फावना. सदांच देव दुसऱ्या सगळें आसा ताचे पासत आमी जिवंक जाय. जितली आमी दुसऱ्यांक कोत्तेले हांव तितलें आमचें जिवीत बरें जावंक लागतलें. बरें करीत रावया. पूण ती आमचे पासत बरें करिना, तें आमकां पडलेलें ना. आमी फकत दुसऱ्या पासत बरें केलें, आमचें जिवीत खुशाल जातलें. तें तांचेर अवलंबून आसूंक फावना. त्या करण्याचेर, बरें करण्याचेर आमी रावया. आनी हे भाशेन आमी खरीं क्रिस्तांवां जातलीं. ह्या आमच्या देशांत आमकां क्रिस्तांव म्हणून, जेजूचे पाटलादार म्हणून खूब पिडापीड दितात. बरें कोत्तेले पाद्री माद्री हेर आमचे भाव भयणी आहा ती तांकां पिडापीड दितात. कित्याक म्हणून? जेजून आमकां सांगलां, जो म्हजो पाटलाव करता तुमकां सदांच खुरीस आसतलो. तो खुरीस उबारून म्हजे फाटल्यान या. कित्याक हातून खूब आनंद आसा. कित्याक आमी देवाची येवजणे प्रमाणे जियेता. आनी कितलेंय पिडापीड आसलें भितरल्यान आमी खुशाल आसतले. तर हें सगळें समजोवच्याक थोडो वेळ आमी आतां हात आमचे उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. पांयाची बोट आसा ती जोतान तकले मेरेन आख्खें आमची कूड, मन, ओतमो पूर्णपणे बरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया. जेजूच्या नांवान तें भायर काडलें म्हणटच ताचेर तो आशिर्वाद घालून आमकां खरेपणी पातकांतली स्वतंत्रताय दिता. आनी हे भाशेन आमी स्वतंत्र जालें की ना, तें जिवीत आमचें अदीक आनी अदीक ताच्या जिवितान भरून काडटा. खरें देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जेजू सगळ्यांच आमच्यान जिवंक जाता. हें कोणाच्यानूच दिवंक जायना. आनी हें आमी सत मानता. ताका लागून जेजूक एकवटून हे भाशेन 5 मिनट रातची रावया
रातभर मागीर तो आमी न्हिदलेलीं आसतलीं हांव पूण तो आमचे सवे वावरून आमकां थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठून ताचे सवे आमी उठटले हांव. तो दीसभर मागीर तो आमकां मदत करतलो बरें पळय करच्याक. ताचे सवें बरेंपण केलें म्हणटच ताका खूब यश मेळटा आनी आमचें जिवीत सुखान संतोशान बरेपणान आनंदान स्वर्गार तशें संवसारांत जियेतल्या. ही भाशेन जियेल्या उपरांत आतां आमी सगल्या संवसारा पासून मागया, आमच्या देशा पासून मागया आनी जे कोण आमकां पिडापीड दिता तांचे पासून आमी अदिकूय मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. आनी जें वॅक्सिन आतां सगळ्या संवसाराक जालेलें आसा ताचो परिणाम आमच्या लोकांचेर सगल्या लोकांचेर बरो जावचो, वायट जावचो न्हय म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती करता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C38 to God's Bapa, page 44. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर आमकोशे, तुझो मोग परगट करूं, शुभ खबर सगल्यांक दिवं, तुझो मोग परगट करूं, शुभ खबर सगल्यांक दिवं. तुकाच बापा सोर मोशे दिता तुका एकानेक, तुकाच वोपता सोर मोशे, तुजेच ते कोरकाशेले. तुकाच बापा सोर मोशे दिता तुका एकानेक, तुकाच वोपता सोर मोशे, तुजेच ते कोरकाशेले. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोरपोदेदार बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्रताय पोरजा. आमचें उपकारी मन दाखोवंक आमच्या देशाचीं फळां हो उंडो आनी दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभाऱ्यांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हो यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवायन बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. आपले आवयक आंकवार मारयेक पातकांतली निवारून मोरणाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खोणां आनी बोरवासो तिका केली. देखून ह्या संतोशभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सरकार उबारून व्हेल्ले आमचे माय बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता.
sorgi tuka soy soy, sorves porachi navieta, sorves porachi navieta, taka soy soy, taka soy soy, sorgi tuka soy soy, sorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good porgotuja. Tuja kursawani puno जीवन पना vorfi tuveyam kasoroili somia samsaracha sorvonara amchi sorvo unko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. कांदिदा आनी जुजे आमच्या भाव भयणी तांची काकूत कर. ह्या संवसारांतली तांकां तुवें वेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पुती बागयोन जुजे बागयोन दौरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. जेजून आमकां स्वतंत्र केलेलें आसा आनी हे स्वतंत्रतायेन आमी आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करता. सो खुशेन स्वतंत्रपणी आनी ताका लागून सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया, मागणी मनांत दवरया आनी जांचे पासून आमी मागता तांकांय थंय सर्गींचें सूख मेळ्ळें पुरो म्हणून. आनी जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र, तुजें राज
आमकां येयो तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान आमचो दीस पोटोंगी राजास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस खाय आमकां दी. सुरगेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटयांचो राखादांतली वाटाय कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म जातांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परवण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव उन्मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जाय न्हू देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. D12 page 53 ये तूं आमची पोसो. Kushal mona kalza bokti korea boson korea chevo. Kushal mona Bangla korbetoni Bapak belak sumur bile Chivit sata bomolache Tu kats betoy soglia kalzan It's
않면서다 Kushalmona kalza boktin Korea boson Korea jevon Kushalmona kalza boktin Korea boson Korea jevon Yetu baba yetu boini Jisu vangra bosya ami Tanin bosya tacha utra Deva Jona Kalsan vingon deva pelja Kushalmona Kalsa boktin Korea boson Korea jevon Kushalmona Kalsa boktin Korea boson Korea jevon जेजूच्या एकवटांत हो वेळ सारया दोळे दांपून ताचे बरोबर आमी एकवटून रावया. के दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या कुडी रोखताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवा चाकरेची देख घेवन समेस्त आमच्या भारतीय भावां भयणीच्या हिता खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदार मोनान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक पोरजा कशी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत आमकां एकठांय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आनी आसूं सर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोठूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. वेताना तुमच्यान एक आमचो कॅलेंडर घेवंक जाता वो सांतिनासाच्या जिविताचेर आदारलेलो आसा. तो फाटल्यान दिसता तो सांतिनास तो जावन आसा फुंडादोर जेजूट पाद्रींचो आनी ताचो पयलो शीस जावन आसलेलो सान फ्रांसीस शावेर. ह्या वर्सा ताका 500 वर्सां बोत्तात ताच्या परिवर्तनाक वो पोत्तोण्याक. तो तुमच्यान ते भायर 100 रुपयांक घेवंक जाता. थँक्यू. W2 page 262 Kushimonan Chikona Kori Koren Sapaki Kushimonan Chikona Kori Koren Sapaki
솔기체라스 코레스타체 구시모난 지카르 고립 코렌스 바키 칼산 지콘 둘롭 칼티 코렌스 바키 프리트위 체다이스 코레스탄체 구시모난 지카르 고립 코렌스 바키 구시모난 지카르 고립 코렌스 바키 솔기체라스 코레스탄체 구시모난 지카르 고립 코렌스 바키